दाखया पयली चल ओके क्लियर रेस आमकां नाका. आता म्हाका एक सांगा खंयचेंय बरें काम करता जाल्यार पयलीं आमी प्रसाद घेता काय ना. आमदारान ह्या गणपती बाप्पाचो प्रसाद घेतलो. गणपती बाप्पा अख्ख्या मुरगांवचो जो लोक आसा तो हांगासर देवाक पांयां पडोंक येता कितें बरें काम करतना. आमदार येयलो आनी आमच्या दाजीक सांगून गेलो हांगासर आपूण इरेस करता म्हणून. सांगला तेणी म्हाका सांगा तुमी सांगला तुमकां कळ्ळें बी ना. सायडीक बोगदेश्वराचें देवूळ आहा हे जागेकार हे राखणदार हेच आमकां आयज मेरेन पिढये राखत येयले. ते बोगदेश्वराक तेणी विचारलें मागीर कोणा खातीर रेस ही आमदाराक फुडले फावटी उडोवचो पडटलो गरज ना आमकां हेची. जो मनीस आमच्या वांगडा रावंक सोदिना जो मनीस मुरगांवच्या लोकां वांगडा रावंक सोदिना तो आमकां नाका. फुडल्या फावटी एका घरा बसोवया आमी. आनी हो इतलो निर्लज्ज मनीस सारको देवाचे शपथी खाता आनी फटींग उलयता. हेचेर तूं 4 आण्याचो विश्वास दवरपाक शकना. संकल्प आमोणकराचेर 4 आण्याचो तूं विश्वास दवरपाक शकना. हेचो खंय ना खंय तरी हिडन एजेंडा आसता. हो पयलीं कोळशाच्या अगेन्स्ट उलयतालो आयज कोळशाचो मित्र जाल्लो आसा ते कंपनींचो आनी आयज तांकां सपोर्ट करता. मागीर हो आमकां सपोर्ट करतलो हो आमकां. सो आयज तो आपली बोल्सां भरपाक उठला. खंय ना खंय तरी मंत्रीपद ताका दिवंक ना. ते दिवंक ना म्हणून हे नाटक ताका दिला. हे नाटक कर म्हणून मातशें कितें तरी कर म्हणून 4 पयशे हे स्वताची बोल्सां भरपाक. लोकांक जर नाका जाल्यार कोणाक जाय हें. लोकांक नाका न्हू जाल्यार कोणाक जाय. आयज अक्षरशः सरकार म्हाज्या हिसपान जाल्यार दादागिरी करून हे सगळे हे इव्हेंट आमच्या गळ्यान घालपाक सोदता. आनी हेतून ईडीएमूय जातले म्हणून आयकलां हांवें कितें. आनी एक सांगता भायर सरा मातशें. हांव म्हाज्या फायद्या खातीर तुमकां केन्ना आफयना. भायर सरा कित्याक सांगता हेंची मेंटेलिटी कशी आनी आमचेर जेन्ना घरांचेर संकट येतलें खबर आहा हे कोण आमच्या वांगडा रावचे ना हे राजकारणी आहात ते. सो आमकां स्वताची लढाई स्वता लढची पडटली. हांव कोणा एकट्याक ब्लेम करिना. स्वताची लढाई स्वता लढची पडटली. कित्याक हे संकट आयज ना फाल्यां येतलें आमच्या. ते एमपीटीन थंय बिल्डिंग मोडपाक स्टार्ट केलेले आसा. ती एका वाटेन एमपीए आपल्याक जाय ते करूंक म्हटले सगळी कडेन. सगळ्यांनी आपापल्या बिझनसाचो विचार केला. लोकांचो आमचे कोणेच विचार करूंक ना. आयज आमचो यूथ जो आहा न्हू मुरगांवचो तो जॉब दी म्हणून जॉब मागता जाल्यार ह्या मेले कडेन जॉब दिवपाक जायना. आनी हे नाचे करूंक जाता हेचे कडेन. हे नाचे हेतून आमकां कितलो फायदो आहा तो सांगा साडेकारांक पयलीं. वर्ल्ड वायड खंय फेमस जातले. ऑलरेडी फेमस आहा आमी. कोळसो हांगा डंप जाता म्हणून वर्ल्ड वायड आख्ख्या जगान फामाद आहा आमी. आमकां ती पब्लिसिटी नाका. ही नाका जाल्ली पब्लिसिटी नाका तुजी बोल्सां भरपाची कितें. सो आयज खंय ना खंय तरी आमी विचार करपाक जाय. आनी तुमी इतले भायर सरले इतले भोवसंख्येन म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. हांवें म्हाजें मत मांडलेलें आसा. शेखर खडपकरान तुमकां कॉन्सिक्वन्सीस सांगलेले आसा. जयेश शेडगांवकरान कंप्लेनी घातलेले आहा. नितीन चोपडेकर, सचिन भगत, शेखर दाबोलकर, अमोल सातोसकर, मागीर आमचो सर्वेश होबळे, तो राजू यादव हेंच्यांनी सगळ्यांनी कंप्लेनी केलेले आसा. आनी त्या डिपार्टमेंटांनी आमी वचून येयलेले आसा. सीओक मेळ्ळे. इवन आमी NIO नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीन सुद्दां वचून येयले आमी. आनी आयज मेन म्हटल्यार जेन्ना डिफेन्साचो हांगासर येदो मोठो बेज आहा न्हू आनी ही इम्पॉर्टंट बेज आहा. तुमी अशें समजो नाका ही बेश्टी सादी बेज म्हणून. ह्या बेजी कडेन तुमी खेळपाक शकना. हांगाच्यान खूब कितें मॉनिटर जाता इंटरनॅशनली. ही बेज सादी बेज न्हू. कितें जर देश भक्त न्हू जाल्यार ही बेज आमची वाचोंक जाय. हांगासर ते ड्रोन आनी बाकीचे पयर जेन्ना कसलो तेंचो एक हे जालो प्रेस काय कितें जाली त्या टायमाचेर ड्रोन घालून भितून हेलिपॅड बीन दाखयले तेंच्यांनी. जर सपोज आयज आमच्या गोंयच्या सरकाराक जर डिफेन्साचें पडोंक ना जाल्यार ही देशभक्ती कसली तर तशें जालें. आयज सरावंडींग फूल आख्ख्या डिफेन्स बेजीक ते सर्कल मारतले कितें आनी आपणाक जाय ते करतले. आयज तेंच्यांनी परमिशनां खंयचीच घेवंक ना. आमी सगळ्या डिपार्टमेंटांनी वचून येयले ऑलमोस्ट. खंयचेच परमिशन घेवंक ना. आनी हो आमदार दादागिरी करपाक उठला. आनी जो प्रेसाक तो भाशणां दिता न्हू ती फटींगपणाची भाशणां सगळीं. आनी हेच्या नादाक लागो नाका. कांयच कामाचो ना. आमी भोगला ताका हेच्या वांगडा. म्हाजी कापासतात म्हणून हांवें ताका सत्तेचेर येवन सोडला. हांवें ताका सगळ्यांक सांगता तुमकां कितें असले फटींग मनीस आमकां नाका जे लोकांक वांगडा फटींगपणां करतात ते. हो आमकां बरें गव्हर्नन्स दिवपाकूच शकना. आयज तेणी एक्चुअली पळोवंक वचत जाल्यार आमच्या साडेकारांचे भवितव्याचे विचार करपाची गरज. हे आमचें भवितव्य कबड्डी काबार जाता, खो खो काबार जाता, एथलेटिक्स काबार जाता, बाकीचे सगळे. हांव एक इंटरनॅशनल प्लेयर म्हणून सांगता. आयज जे नॅशनलाक भुरगे वयतात न्हू जनरल डब्यांनी वयतात रेल्वेच्या आनी 52 कोटी मोडपाक हेंचे कडेन हांगासर आसा. 52 कोटी हांगा मोडटले आनी बाकीचे गेमी आहा ते काबार जाले, विलुप्त जाले सगळे. खो खो कोण खेळटा, कबड्डी कोण खेळटा ना. अरे ते गेमी वयर काडा मरे. ही एक गाडी जी आहा न्हू ती करोडाची गाडी. ही म्हाजे तुजे कडेन एफोर्ड जावची ना ही गाडी. आनी हो सांगता आमकां खंय फायदो जातलो म्हणून. कसलो फायदो जातलो. कांयच फायदो ना. झिरो, टोटल झिरो. आमी फक्त ते घरांसून पळोवंक सुद्दां मेळचें ना तुमकां.
हांगासर हांव तुका जुगार जातलो, जुगार हो जुगार, आणि ह्या जुगारान हेका फायदो आसा म्हणून हो उठता आनी काय ना. सो सगळ्यांनी आयज एक जावन हेचो निशेध करपाची गरज आसा. हो जुगार हो एक्चुअली. हांव तुमकां आतां गॅम्बलिंग जातली, बॅटिंग जातली हांगासर, जाल्यार सीएमान येवन आमकां सांगपाची गरज आसा बाबा हें कितें काय म्हणून. ही तुमची नाटकां पळोवन आमी बसले. अरे म्हाका एक सांग, बरें कितें हाडा मरे, बरो कितें व्यवसाय हाडा, एक इंडस्ट्री हाडा, जेणे करून लोकांक हांगासर 52 कोटीची इंडस्ट्री सुद्दां घालूंक शकतात तुम्ही. कितें घाला आनी लोकांक कामाक लाया मरे. ही लोकांच्या मोड्याचेर पयशे करून उठले हे. मुसोंडी आहा थंयसर, हिंदूंची, क्रिस्तावांची, मुस्लिमांची, कितें, आणि त्या टायमार कोणाचे जर बरे वाट केले तर मुसोंडेक सुद्दां आमकां सारकें वचोंक मेळचें ना. आनी हेंका जो रोड जावन रोडाची जी वीट आहा न्हू ती जी जायी न्हू ती ह्या रोडाक ना. कितें हे मुद्दम म्हणून सगळे हे क्रिएट करतले, एक्सिडेंट्स क्रिएट करतले. सो आमी सगळ्यांनी मेळून हेचो निशेध करपाक जाय. हे आमदाराक नाचे करपाक दिवंक जायना. हो आपल्या स्वार्था खातीर आमकां फोंडान घालपाक उठला. आतां पयलींच म्हणटा ते पायप फोडले मेल्यांनी थंयसर, उदीक ना थंयसर भोवतेक घरांक. आसलेले काय नासलेले सांग, 2 दीस कितें उदीक येवंक ना. परत काल एकदा पायप फोडला म्हणून आयकला. अरे हेका आमी निवडून हाडला आमच्या खातीर, जाल्यार हो काम करता खंयच्या कोण लॉबी खातीर, मागीर हे गॅमलिंग लॉबी खातीर कितें. सो सगळ्यांनी जाणून घेवपाक जाय. आमकां हांवें ठरयलें, हांवें पयर व्हिडिओ काडलेलो, डायरेक्ट सांगला रेसीचे कपडे काडून हांगा नासतलो म्हणून. म्हाजे कडेन कापास्तां आहा ती, पयलींच सांगता. कितें आतां तुमी भायर सरले बेस्ट जालें. आतां म्हाका फिताच वाटली सारकी. आतां हेका आतां सारकें आतां विचारूच करूं नाका. रेस जावची ना, हे म्हाजें कमिटमेंट. रेस जावची ना, माझे कमिटमेंट. तुम्ही फाटल्यान आहा बेस्ट जालें सारकें. कित्याक हांवें त्या एकट्यानूच इनिशिएटीव घेतलेलो सचिन भगता बरोबर. पूण तुमी जर फाटल्यान आसा जाल्यार रेस जावपाक. आयज ही चूक खंय तरी घडटा. कित्याक घडटा कारण तो आमदार 14 सप्टेंबर 2022 आमच्या कडेन येयला. ताका आमच्या पक्षाची जी शिस्त आहा, डिसिप्लीन आहा आनी प्रोटोकॉल आहात, म्हाका दिसता तेजी अजून ताका 3 वर्सांनी जाणीव जावंक ना की लोकां कडेन कशें आहा. आतां जो विशय तो आहा परत परत आमी 2 दीस एक टीव्हीचेर पळयता, लोक मिसगायड करता. आतां ती कोण मिस आनी कोण गायड ती आमकां खबर ना, कळ्ळें न्ही. तो ताकाच खबर आसतली. तूं तर बाबा मिस्टर गायड आहा जाल्यार हांगा लोकां फुड्यान येवन एक्सप्लेन कर न्ही. वॉट इज युअर प्लॅन. तो आपलो प्लॅनूच एक्सप्लेन करना. तो फक्त हाया मिडिया कितें करता, प्रेस दिता आनी प्रेसाचेरसून आमकां कळयता. अशें आसा, तशें जायना. तुका ह्या वाड्यार येवपाक ह्याच कॉन्स्टिट्युशनच्यान तुका थोडी तरी मतां पडल्या न्ही. म्हाका खबर आहा थोडी पडल्या, म्हणून म्हणटा हांव ह्या वाड्या वयल्यान मॅक्झिमम मतां ही आदलो आमदार आनी जो बीजेपीक लीड करतालो ताका पडलेली आहा. पूण आमी हे सगळ्या वाड्यार तुका आमचेर सूड बुद्धी घेता काय आमकां त्रासान घालपाक. तेणे स्वता कमीट करता की ह्या वाड्याक कितें तरी थोडो लोकांक त्रास जातलो. त्रास हो त्रास आसता, थोडो किंवा जास्त असो आसना. त्रास जातलो हो स्वता तो एक्सेप्ट करता न्ही. एक्सेप्ट करता म्हणून त्रास हो जावंक जायना हेच्या बद्दल कितें तरी सांग न्ही. तो म्हणटा त्रास जातलो, चलून वयचो पडटलो, रस्तो चडटना. ही आतां इतलो वगत सगळ्यांनी उलयता आसतना सांगले फॉर्म्युला 4 रीच कितें काय म्हणून. एक्चुअली ते पयलीं एक वकाद येताले वीक फॉर्म्युला 44 म्हणून. तशा परिस्थितींतले हे वकाद आसा. कित्याक जेचे कडेन पयशे आहा तो आपली रेस हांगासर करपाक येता. म्हणून ह्या एका गोष्टीक म्हाजे 2 प्रश्न आहा की जरी सरकार म्हाजो असलो, आमी जरी सरकारांतले घटक असले जाल्यार हेका एक EIA रिपोर्ट जाय पडटा, एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट. ते केन्ना जालें हेचें. हेका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जाय पडटा की ही फिजिबिलिटी हो ट्रॅक फिट आसा काय म्हणून हे रेस करपाक. हे केन्ना जालें तेजो रिपोर्ट डिस्क्लोज कर, पब्लिकेक डिस्क्लोज कर, प्रेसाक डिस्क्लोज कर. हे अजून कांयच जायना. आनी एंटरटेनमेंट सोसायटीची मॅडम आहा ती हेची डॉक्टर आमच्या मायकल लोबोची बायल, प्लीज कम टू मुरगांव कॉन्स्टिट्युशन, एक्सप्लेन द पीपल ऑफ मुरगांव what exactly you are trying to do through ESG. These are the facts you have to put before the people. तुम्ही बेश्टे प्रेसान रावन फुगड्यो मारले म्हणून जायना. That see the trouble that these people are, the locals are going to face. ह्या लोकांक कितें त्रास जातलो हेची बद्दल जर तुम्ही माहिती दवरना आनी बेश्टेच काडून लोकांचेर धाडले जाल्यार म्हाज्या सरकाराची बदनामी जाता, भारतीय जनता पार्टीची. आनी ह्या आमच्या अशा आमदारान जर तेणी लोकप्रतिनिधी म्हणून ताका लोकांनी जर धाडलेलो तो आमच्या पक्षान जाल्यार आज तेणी मातशें तरी डिसिप्लीन सांबाळपा जाय. आनी तुजे कडेन जर कॅपेसिटी हांगा येवपाची ना. आतां प्रत्येक गोष्ट उखलता आनी मुख्यमंत्र्याक विचारा म्हणटा. आनी तुजे कडेन मुख्यमंत्र्याक तर विचारूंक जाय जाल्यार तूं फिट ना, यू आर नॉट केपेबल, यू आर ट्रायंग टू प्रूव. म्हणजे तूंच सांगता आपूण फिट ना आन्सर दिवपाक म्हणून मुख्यमंत्री. जशें क्लास टिचरी कडेन आन्सर दिवपाक तर मेळना ती प्रिंसिपला कडेन वच म्हणटा. ती कित्याक म्हणटा, कित्याक तिचे कडेन आन्सरूच आसना न्हू, किंवा ती फिट नासना. अशा परिस्थितीन आमी सगळे तुमच्या वांगडा आहा. आमी ह्या वाठारांतल्या लोकांक त्रास जावपाक दिवचे ना. कित्याक तो मिसगायड करता पळय ते खूब आयकले. तुका कसो गायड करपाचो आहा तो सांग, जाल्यार तो ही टू रेस फाटी घेवपाची आहा. मुखाट्यानी घे, नाल्यार हें घडचें. आयज इतल्यो सगळ्यो गोश्टी घडच्यो नासल्यो, तुमकां आमकां इतले त्रास जावचे नासले. जर हे घडोवच्या पयलीं लोकां कडेन डिस्कस केल्लो वेदर लोकांक हें जाय
जाल्यार आयज इतली ही परिस्थिती आमच्या सगळ्याचेर उबी जावची नासली. आयज हांव आभारी आहा आयज सगळे लोक उपस्थित आहा. आयज सगळ्या पार्टीचे लोक आहा. विशिष्ट म्हणजे कोणाचे सपोर्टर ना. हे मुरगांव वाठारांतले ह्या बोगदा जेटी ह्या लोकांच्या फेवरान आमी सगळे उपस्थित आहा आणि सदीत रावतले इतले सांगता आनी माझे 2 शब्द त्रास जातलो. बरोबर काय न्ही? आयज काल हांव 2-3 आमच्या क्रिस्तांव भावां कडेन उलयलो. म्हाका तेंच्यान सांगलें सायबा सायबिणी चालू आहा मरे म्हणपाले. म्हाका मातसो हें येयलो म्हणजे सायबिणी चालू आहा जाल्यार आमचे क्रिस्तांव भाव घरचे तेंचे हें देवाचें आमकां आमंत्रण आसा. हांवूय वता खूब कडेन. जाल्यार मातशें कमी जावंक शकता. आमचे क्रिस्तांव भाव येवंक जाय थोडे. आयज हांगा पावतकूच म्हाका असो देवाचो चमत्कार की कोणी सांगलें त्या घरान काल सायबीण 2 दीस दवरली. म्हणजे कळ्ळो तुमकां न्ही? 2 दीस उरली सायबीण. म्हणजे आयज सायबीण कोणाक येना आहा थंयच आहा. म्हणजे आमचे क्रिस्तांव भाव दिसता ते इजिली पावोंक शकले. नाल्ल बाबडे इतल्यांक वचपाचें कारण तेंचे घरचे कोणाचे सायबीणीक वयचे आसता. अशें देवूय एक अशें घडोवन हाडल्या देवान की आमकां ही रेस नाका आनी ताका लागून देवळान आमकां आशिर्वाद दिलो. सगळ्यांनी उलयतना सांगलें हांगासर गणपतीचें येदोळ्ळें देवूळ आहा. थंय बोगदेश्वराचें देवूळ आहा. त्याच्या भायर दुसरें गणपतीचें देवूळ आहा. पळय भारतल्यान इकडे तें देवूळ आहा. खबर ना जाल्यार हांगासर सचिन भगत जाल्यार फुडल्यान थंय शंकराचें देवूळ आहा. लायनीन कितलींशीं देवळां आहा. संजय स्कूल आहा. स्कूल हांगा आहा पयलींचे आसलेले. इतले लोक हांगा कामा धंद्याक वचपाचे आहा. सकयल्या सायडीन आमची येदी व्हडली चर्च आहा. ते सगळे क्रिस्तांव भाव आमी तेचे कडल्यान त्या चर्चीन वयता हें करता. पूण असलो विशय जातकूच तांकां अडचण जाली आनी एकदां ते येयले न्हय जाल्यार मागीर आमचो कोण आयकपाक आसतना सदांच अशें आसता की काम जायसर कोणी तुमकां अशें करया तशें करया म्हणटले पण एक्चुअली ते मागीर फिजिबल ना. कोणी तरी वक्तान उलयतना सांगलें की जातकूच सगळे परत म्युन्सिपालिटीचेर घालतले. सगळीं परमिशनां कितें आहा ती तेंच्यांनी सगळ्यांनी हें केलें प्रयत्न केलो. हांवूय पयलीं कित्याक ओगी रावलो सांगता म्हणजे जेन्ना पब्लिकान आपूण म्हणून येवन सांगता आमकां नाका तेन्ना मागीर आमी इल्लोसो ताका पब्लिकाकच सांगलें लोकांक आमच्या सांगलें तुमी एकामेकाक सांगून हें करा. हेच्या पेक्षा डबल संख्येन आमी ओपोज करपाक तयार आसतले काय ना. म्हणजे सगळ्यांनी मेळून आनी तुमच्या वांगडा सगळे हांगा उलयले सगळे वक्ते आनी हेच्या भायर आनी कितलेशे लोक हांगा येवंक तयार आहा तांकां सगळ्यांक तुमी सांगा की हे बऱ्यापैकी त्रास जावपाचे आहा. आमी सगळे जाण मेळून एका सीएमा पर्यंत एक रिक्वेस्टूय करप आसता. आमी सांगूंकूय जाय कळोवंकूय जाय तांकां ओपोज आहा म्हणून. कित्याक आयज पर्यंत अशी मॅसेज वयताली की व्हडलेशें कोणाचें ऑब्जेक्शन ना रे अशें वयतालें. आतां कोण सांगतालो हें तुमकां खबर आसा. तुमी सगळे सोशल मिडियाचेर आयकता तेन्ना तुमी कितें करप की तुमचें हें आहा तें वाडोवया. म्हाका दिसता सीएमाक आनी ओपोज आहा तो जेन्युइन आमचे 5, 6, 7, 4 एक धरतो पूण जेटी पर्यंत बोगदा पर्यंत हेचो इफेक्ट जातलो. तेंच्यांनी एक सिग्नेचर कॅम्पेनाक तुमच्या भितर कोणी लीड घेवची एक 4 भुरग्यांनी 5 भुरग्यांनी आनी फॉर्म्युला फॉराक ओपोज करपाक म्हणून सांगून ते बूक आहा तेजेर तुमी आनी सायनी वाडोवपाची जेणे करून जेन्युइन आपलें नांव नंबर आनी एक सिग्नेचर मारची. हें सगळें रिप्रेझेंटेशन आमी वयल्यान पावया सकयल पर्यंत. जितल्या वयर हें रिप्रेझेंटेशन हांव आदलो आमदार म्हणून पावोंक शकता ते पीएमच्या ऑफिसा पर्यंत पावयता. हे म्हणजे हे आमी सगळे जाण मिळून करतले. प्रायम मिनिस्टरच्या ऑफिसा पर्यंत पावया कारण ते आमकां पावोवपाक कसो अधिकार आहा तर हे सगळे एक्टिविटीज चालू केला ते इलिगली चालू आहा विदाउट एनी परमिशन चालू आहा. सो डेफिनेटली आमी तशें जर कळयलें विदाउट परमिशन इदें करता हे सगळे ऑथॉरिटी टायट जातले. हांगा जर आमी बरयलें सगळ्यांक कॉपी धाडली आनी पीएमा पर्यंत पावली न्ही जाल्यार सकयल्या लेवलाक कोण बारीकसो प्रेशरार कितें करूंक सोदता ताकाय प्रेशर येवंक ना. आमकां कोणी विचारलें विचारो आमी सांगूंक तयार आहा. म्हाका ज्या जाग्यार लोक आहा ज्या लोकांनी आमच्या फाटी गेल्या फाटी 15 वर्सां जीव जोडून काम केला त्या लोकांनी जर उलो मारलो जाल्यार हांव कोणाचें न आयकता तुमच्या वांगडा येतलें हें म्हाजें तुमकां आश्वासन. आमी सगळ्यांनी हो कार्यक्रम आहा म्हणजे हे जो इव्हेंट आहा हो इव्हेंटाक आमी बऱ्या भशेन ओपोज करपाक जाता आनी एग्रेसीव पद्दतीन वेळ पडला जाल्यार करपाक जाय. आनी हो आमकां नाका. आमी त्या स्पोर्ट्सा अगेन्स्ट ना खंयच्याच डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना पण ही हेच्यान बरें जर आनी खंय करूंक शकता थंय करचें. अख्ख्या गोंयचे अख्ख्या जगावयले लोक येवचे तेंच्यांनी बऱ्यापैकी इव्हेंट पळोवचो आनी आमच्यांतलेय कोणाक वचपाक जाल्यार आमी केन्ना इव्हेंट वचून पळया पण तो हांगा आमकां शक्य जावचो ना कारण इट इज रियली नॉट फिजिबल हियर इतलें म्हाका तरी दिसता. आमी पळयलां आमी हांगा जल्माक गेले व्हडले जाले पूण तांकां सांगता सगळ्यांक तुमकां एक रिक्वेस्ट आहा की आयज एक दीस आयकले गेले तशें जावंक ना. तुमच्या भितून तुमी वर्ड स्प्रेड करचो. तुमकां कितें दिसता तें मनांतलें आमी सांगता म्हणून न्ही. सगळ्यांनी बऱ्यापैकी उलयलें आनी सांगलां तुमी हो विशय आनी मातसो कडक धरपा जाय. काम सर्वीस सगळ्यांक आसता पूण हो तुमचो घरचो विशय तुमकां त्रास जावपाचो. हांगा जाणटे आहा मसुंडी आहा देवळां आहा सगळ्या धर्माचे लोक रावता सगळ्यांक हो रस्तो जाय. आनी कोण तरी काल बेश्टें आयकलेलें की सर्वीस रोड आनी करतलो म्हणजे 14 मिटराचो रोड त्याचो ट्रॅक त्याच्या भायर सर्वीस म्हणजे आयकलेलें खबरी आहा. एकदां मागीर थोडे हें येता पण तो आनी सर्वीस रोड म्हणजे खंयच्यान वयतलो म्हाका कळोंक ना.
आनी कोणी जर वयर ऑथॉरिटीक किंवा कोणाकय जर विचारूंक गेलो जाल्यार थोडीशी थंयसर हें केल्ली आहा अशें म्हणून कितें म्हणून की बाबा ना रे तुजें काय अजून वचोंक ना मरे जाल्यार तूं कित्याक सांगा काल एकट्यान म्हाका सांगलें अरे अजून तुजे कडेन पावूंक ना म्हणजे तुजे कडेन पावसर तूं उबो राव तुजें एकदां काडलें की तूं गेलो अशें जावंक जायना कित्याक सगळे आमचे भाव बंद सगळ्यांनी एकामेकाक सपोर्ट करया हांगा खंयची पार्टीचे म्हणून कोण येवंक ना आनी म्हाकाय खंयच्या पार्टीचो म्हणून आपोवंक ना आमच्या लोकांनी म्हाका उलो मारलो जालो थंयच्यान चालू केलें तांकां लोक जमले तुमकां म्हाका हरशी आमी नॉर्मली की तुमी येयले म्हणून आमी थँक्यू म्हणटा पूण तुमी म्हाजो उगडास काडून म्हाका सांगलें म्हणून हांव तुमकां थँक्यू म्हणटा आनी हो तुमचो लढो तुमी चालू दवरा हांव ह्या सगळ्या बरोबर किंवा त्यांच्या सगळ्या बरोबर हांव कशेंय धरा हांव ह्या तुमच्या लढ्याक केन्नाय उलो मारले आमी आसतले आनी त्या वयल्या लेवलाक म्हाज्या आयच्या पोझिशना प्रमाणे खंय पावोंक शकता ते हांव 100% पावयतलो आनी आमी मॅक्झिमम तेचेर हें करून हो प्रोजेक्ट हे आमकां गांवांत नाका आमकां हांगा नाका तुमकां जाय थंय करा आमी खंयच्याच हेच्या ओपोजीट ना म्हणजे अगेन्स्ट आमी हेच्या पयलीं केन्ना करूं ना बरें डेव्हलपमेंट ज्या कारणान ह्या वाठारांतल्या बारीक लोकांक त्याचो फायदो जावंक शकता अशें कितें ते कार्यक्रमाक आमी सपोर्टान इतल्याच हेच्या डबल सपोर्टान भायर येवंक शकता दुसऱ्या बऱ्या कामाक जेचो आमकां कितें तरी म्हणजे लोकांक एडवांटेज आहा खूब जाणां बरी हांव रेस करता गोंयाक लागून 2000 म्हणजे आतां ऑलमोस्ट म्हाका 25 वर्सां जाली रेस करता आनी हांवें टोटल 204 विक्टरी केल्या 204 आनी अजून पर्यंत हांव खंयच्या स्पेसिफीक खंयच्या गव्हर्मेंटाक ब्लेम करना पूण म्हाका अजून पर्यंत गव्हर्मेंटा कडल्यान कांय सपोर्ट मेळूंक ना ओके 2000 ते आतां पर्यंत कितले गव्हर्मेंट येयले कितले गव्हर्मेंट गेले आनी सगळ्यांक खबर आसा नॅशनल लेवल हांगा इंडियेक हांवें कितले प्लेसींग केला हिमालयाच हांव 6 फावटी जिखला आनी बाकी तेजे साऊथ इंडिया रॅलीज नॉर्थ इंडिया रॅलीज इस्टर्न सगळे आख्खे इंडियाचो खंयचो कॉर्नर ना खंय जिखोवंक ना सगळ्याक जिखोवन जाला जेन्ना हांवें ही न्यूज आयकली हांगा रेस जाता सड्यार फर्स्ट हांवें कमेंट करपी म्हाका दिसता हांव फर्स्ट आसतलो तेंच्या हेजेर की ही रेस फॉर्म्युला 4 हांगा जावंकूच शकना कित्याक हांवें पयला इंटरनॅशनली सगळ्याक वचून येयला फॉर्म्युला 1 फॉर्म्युला 2 फॉर्म्युला 4 सगळे रेसीस पयला हांवें आनी तेंचे स्पेसिफिकेशन म्हाका सारकें खबर आसा मिनिमम जर हांगा तूं रेस करतलो ह्या एरियान तुका रेस करपाचो ट्रॅकूच आसपाक जाय 10 मिटराचो हांव तेजे 10 मिटर रेस ट्रॅक आसपाक जाय तेचे एक्सक्लुडींग दी पार्टिशन्स जे तेंच्यांनी हे ब्लॉक बी काडला पळय आनी एक्चुली हे ब्लॉकूय यूज जायना रेसीक ह्या ब्लॉकाचेर जर तेंची गाडी लागत जाल्यार तो ड्रायव्हराकूच पयली सेफ्टी आसची ना ते ब्लॉक बीन आसता ते सारखे सेफ्टी रबर ब्लॉक्स असतात आनी तेच्या भायर ग्रेवल घातलेले आसता खूब कितें कितें आसता जे हांगासर हे काय तितले जर सगळे मेंटेन करून गेल्यार 2 मिटरूच रोड उरतलो रेस करपाक सगळे घाली आनी हे जे करपाचे हे शॉर्टकट सगळें काम केलां तेंच्यांनी विदाउट सीईंग एनी सेफ्टी ऑफ द लोकल्स आनी कांय ना ताका एक बारीकशें सांगता हांगासर आसतले खूब जाण भुरगे बीन कार्ट रेसींग बीन तेंच्यांनी केल्या आसतली कार्ट रेसींगूच करतना एक धाकटीशी कार्ट एक धाकटो भुरगो चलयता तीच कितली ड्रिफ्ट जाता आनी भायर वयता ही फॉर्म्युला 4 गाडी इट इज व्हेरी रिस्की फॉर हांव म्हणना हांव रेसीच्या अगेन्स्ट ना म्हाका रेस जाय पूण रेस करपाक लागून वेर्नान जागो कितलो आसा हांव स्वता रेस ऑर्गनायज करतालो 4-5 फावटी हांवें रेसी ऑर्गनायज केला ahली सिमिलर रेस ड्रॅग रेस वेर्ना आतां ते म्हाका परमिशन दिना ती रेस करपाक थंय रोड ब्लॉक करचो पडटा म्हणून थंय एक्चुली कोण लोक वस्ती काय ना थंयसर थंय हांव रेस करतालो ऑर्गनायज आनी सगळे गोंयचे न्हू बेंगलोर पुनासून भुरगे येताले रेस करपाक हांगासर तांकां परमिशन दिवपाक जायना ते म्हाका कळना हांगासर हे लोक वस्ती आहा थंयसर तांकां कशें परमिशन दिलें तेंच्यांनी इतलें एक्चुली परमिशन घेवकूय ना तेंच्यांनी ते म्हाका आतां खबर ना ते कशें हें करता म्हणून पूण हांवें अपोज फर्स्ट तांकां हे कमेंट मारपी हांव आसलो हितून की अशें ही रेस तुमी हांगा करपाक शकना म्हणून हे तुमी ट्रॅक वो रेस हांव रेसीच्या अगेन्स्ट ना तुमी रेस ही वेर्ना कित्याक व्हरना काय म्हणून पूण तेजेर कांय उतर ना ते म्हणपाक आमी हांगाच करतले आतां खबर ना कशें करूंक सोदता आनी कितें तें म्हाका चड तुमचो टायम घेवपाचो ना थँक्यू म्हणटा पूण तुमची युनिटी सगळ्या लोकांची पळोवन बरें दिसलें थँक्यू हे करता मान्य तुमचो इव्हेंट बरो थोड्यांनी म्हटलें कितें हो इव्हेंट येयलो आमचे वखदाचें नांव गोंयभर जातलें बरोबर मान्य आहा पूण आमचे जे लोकल आहा तेंचो इश्यू येता आतां एक्झाम्पल घेता जाल्यार म्हाज्या वार्डान 5 नंबर जो तुम्ही वयर सगळे एक्सक्युवेशन केला जे तुमचे मशिनरी हाडून सगळो जे मड आहा पळय ती काडला आनी हनुमान मंदिरा कडेन डंप केल्या डंप करून त्याचो हीप इतको वाडला अरे सौभाग्यान तुम्ही आता थंय करता पयलीं उदक वचपाचो जो नॅचरल वे आसलो तो आता बंद जालो आता पावस ना ओके फाल्यां पावस येयल्यार ते उदक वयतले खंय
आणि तुम्ही जे असे हीप असे जे मायनिंग एरियान जसे हीप असता पळय व्हडले व्हडले हीप केल्या पळय फाल्यां लँड जर कोलॅप्स जाले पयले देवळू वयतले देवळू वचून ते फुडली जे लोकांची घरां आहा पळय ती एका वयतली एका रिस्पॉन्सिबल कोण तुमचे जालां कितें इव्हेंट मॅनेजमेंट आता कितें एक बर्थडे असता आमी कितें करता बाबा डीजे आपय डीजे म्युझिक करता कोण जेवणाचे बुफे आपयता मागीर तुमी येता मागीर दोन चार गेमी असता मागीर गिफ्ट दिता आनी सगळे वयता आनी लास्टाक जो कोण अरेंज करता पळय बाबा दी रे म्हाजे पयशे घेता आनी वयता तशें तुमी साठली पोटली घेतले आनी वयतले आनी फाल्यां ही माती काडप कोणें आतां इल्ली थोडी माती जर थोडी माती लायक म्हाजे कडेन मशिनरी आय कॅन एटले हेल्प करा अरे तुमी फुडलो हीप भरला मरे फुडलो फाल्यां एक करप कोणें आनी हे लोकलांक वाय शूड पीपल सफर लोकांनी तुमकां कितें केलां अरे तुमकां कितें करपाचें करा तुमी पूण आमकां कित्याक त्रास आमी तुमचें कितें केलां आतां पयर तुमी तुमचो हें करता जाल्यार व्हडली आतां एक सालावलीसून पायप 600 डायाची व्हडली पायपलायन आहा ती पायपलायन फोडली दसऱ्याच्या आदले दिसा पडली हांव उदक येना पळोवपाक गेलो जाल्यार येतो व्हडला आनी दोग जाण वेल्डर टुकू करता आई चले पापा कब करेगा ये नहीं सर वो वेल्डिंग नहीं ले कास्ट आयरन रोड लगेगा म्हणटा आनी तो तेजो एकटो आनी एकलो इंजिन आसलो PWC बाबा हे केन्ना करपाचें सर हांगा 5 होलां म्हणटा अरे जे सालावलीसून उदक येवपाचें आहा ते 5 होलां आनी आमकां ते उदक आमी उदका खातीर इतको स्ट्रगल करता तेंच्यान ते लाकडाचे गुड्डे मारले तेजेर आनी गुड्डे कित्याक मारले ना आमचे कडेन वेल्डिंगाचे आयजूच आमकां वेल्डर मेळ्ळा आमी वेल्डिंग करतले आनी ते जे मशिनरी आहा जे ऑपरेटर बी आहा पळय PWD म्हणटा आमी पयलीं फोन करीत जाल्यार बा तुमी आतां जे करता पळय तुमी तांकां खंय तुमचे लायन आतां सांगप ना सर आमी सांगलेलें म्हणटा सांगलेलें जाल्यार हे जे करता पळय जे ऑपरेटर जे झारखंड जे ऑपरेटर आसता तांकां आमचें काय माय बाप काय बी ना ते हाडटा आनी चलयता आनी लेट नायट करता लेट नायट कितें म्हाजे कडेन मशिनरी म्हाका खबर आहा ऑपरेटर स जाल्यार तर काम करूंक पळयना मागीर आमी कितें म्हणटा केअर कुछ लेव रे हे लास्टाक कितें कॉप बीप घालता आनी लास्टाक तांकां जाय तें करून सगळे पायप बी फोडून उडयता आनी फोडून उडयला बरें आहा तुमचो गव्हर्नमेंट तुमी करा मरे ते रिपेर करा मरे आतां 10 दीस जाले तुमी झक मारतले मुद्दम वचून पळया थंय तुमकां जाल्यार फाल्यां वचून पळया म्हाजे कडेन फोटोय आसा सो हेजे कितें तरी तुमी एक्शन जावपाची आनी तुमकां जर करपाचो इव्हेंट आहा न्हू जाल्यार हो रोड कित्याक जाय तुमी भायल्यान करा मरे लोकांक कितें त्रास करता हांगासरले हो जर हो स्टेज जर काडलो तुमी करा थंय करा तुमी आनी गोंयभर गोंयचें नांव गाजया आमी हे गोश्टीचेर आमची मिटींग म्युन्सिपालिटीचेर आवाज उठयतले की आमकां सांगनासतना आमी हे केले चीफ हेका आमचे चेअरपर्सन आपणाक खबर ना फाल्यां जर कितें बारीक गोश्टी जाले जाल्यार म्युन्सिपालिटी धांवन येता मरे हे करपाक जाल्यार हे गोश्टीचेर कित्याक येना म्युन्सिपालिटी आतां सेम क्वेश्चन हांव तांकां आमच्या मिटिंगान उलयतलो आमचे बोगद्या वयल्यान मोसुंडी कडल्यान रोड बंद जावपाचो 200% तितून कांयच डावट ना आमदार जेका काँग्रेसान निवडून हाडलेलो आनी आमच्या मुरगांवच्या लोकांचे बरें करूंक फायदो करपाक तो BJPन गेला आनी BJPन वचोन तो आतां आमचो फायदो कसो करता हो आयज लोकांक हांगासर कळोंक लागलेलो आहा सो आतां हो इव्हेंट हाडून आमच्या लोकांक फायदो की त्रास हे तुमी चिंतून घेवपाचे आमी कोणाक हांगा ब्लेम करना मेन कितें आहा भारत लायन आनी ह्या सायडीन आमची शिप बिल्डिंग थंयसून रोड बंद जातलो 3 दिसांक म्हटले इव्हेंट 3 दिसांक आहा सो 3 दिसांक रोड बंद आमी आतां आजून मातशे भुरगे आहा सो आमी चलोवन येतले आमचे जाणट्यांनी 3 दीस कितें घरान होम एरेस्ट जावपाचो म्हणल्यार जेलीन घरानूच पूण तुमची घरान 3 दीस तुमी बंदी जेल बंद तुमी आनी भायर भोंवप ना कित्याक भायर वयतले जाल्यार तुमकां तितलें चलोन वचूंक जाय चलोन आमच्या जाणट्यां कडेन जावपाक ना सो हे एक कारण आमी पयलीं म्हणटा ते ह्या एक कारणां खातीर हे ऑपोज करूंक सोदता दुसरे हे जे व्हडले रोड बांदता 52 करोड आमचो गोवा गव्हर्मेंट दिता 52 करोड विथीन 2 म्हयन्या भितर हो पास जाला 52 करोड आमचे एक्चुअली ह्या भागाक कित्याक जाय आसले 52 करोड पूण अर्दे 25 करोड सुद्दां आमचे घातलेले जाल्यार जायते दोंगर आमचो कोसळटा लँडस्लायड जाता लोकांक गटर सारके ना फुटपाथ आमची सारकी ना जाणट्यांक फाल्यां बोगद्यायल्यान देस्तोरो कडेचे सकयल भागान रावता मदीं घरां आहा तांकां बाबड्याक वयर सकयल येवपाक त्रास जाता थंय पयशे मोडपाक जाय थंय पयशे मोडप ना हे पयशे मोडटात हे पयशे मोडप कित्याक हे एक्चुअली जो आमचो मोगाचो जो आमदार हांगासर आहा तो फायदो करपाक गेला आमच्या लोकांचो सो हो फायदो कोणाचो जातलो तो चिंता हे इव्हेंट घालून आमच्या लोकांक कितें फायदो आहा कांयच फायदो ना
सो हो फायदो तांकां कसो जाता हे चिंततात ते, लोकांच्या फायद्याचे काय ना. तो म्हणटा कोणाकूच त्रास जावचो ना, कोणाकूच जर त्रास जावचो ना जाल्यार आमी हे हिंगासर येयले तर कोण लोक पिशे. आतां सीएम येवपाचो खंय शेनवार दीस आमची सगळ्यांची कळ आयकपाक, जाल्यार सीएम प्रोग्राम जाता हांगासर बोगद्यार, त्रास जाता बोगद्यायल्या लोकांक, आनी प्रोग्राम दवरला बायणां. तसो जाल्यार प्रोग्रामूच बायणां व्हरा न्हू, बायणां विचार करा. सो हे सगळे तेंचो फूल प्लॅन आसा. तांकां कशेंय करून 52 करोड गव्हर्मेंटाचे आनी तेंचे कितले तरी 100 करोड करून अशे 172 करोड कितें तरी टोटल एमावंट आहा. सो तेतून एक 50 करोड हांगासर खर्च करतले ना म्हणना हांव, आनी बाकीचे 100 करोड मागीर ते म्हाका दिसता आनी तुमकां आनी सांगपाची गरज ना ते खंय वयतले ते, म्हणल्यार कोण फायदो करूंक गेला तेजो फायदो जातलो. सो तेका लागून हांव तुमी हे भोवसंख्येन हांगा येयला आनी हे जे काम चालू आहा, तशेंच आमच्या हांगासर जे स्थानीक लोक आहा, आमचे जे लिडर्स आमी रिप्रेझेंटेटिव्ह फुडें हाडलेले आहा, सो तेंच्या कडेन सुद्दां हांव मागता की म्युनिसिपालिटीन तुमी आवाज रेज करपाचो, कावन्सील मिटिंगान हांगासरी जे काम चालू आहा ते बंद करपाचें, आनी हेज्या फुडें जें काम आहा फाल्यां तुमचे कडेन उलोव मारता ही जर रेस बंद जायत जाल्यार आमकां त्रास जावचे ना, आनी ही जर रेस चालू उरली जाल्यार फाल्यां सगळ्या जाणट्यांक त्रास आहा. सो ताका लागून तुमी जेन्ना फुडें हेज्या फुडें जर आमकां हे बंद करपाक रस्त्यार येवचे पडले जाल्यार तुमी अशेंच येवपाचे. आनी जो सीएम पणजे आहा तो आमकां बायणां पळयता, त्या सीएमाक हांव मागता की बाबा तूं बायणां न्हू, तूं रेस हांगासर आहा, प्रॉब्लम हांगाच्या लोकांक आहा, आमच्या लोकांक आनी बायणां पळोवन त्रास करूं नाका. तूं हांगासर यो, आमचे प्रॉब्लम हांगासर, आमचो मुद्दो हांगासर सॉल्व कर. आनी जेका जो फायद्या खातीर त्या सायडीन गेला, काँग्रेस वचून बीजेपीन धांवला, सो तेकाय मागता बाबा तुका जर खरेंच लोकांचे त्रास, लोकांक जर लोकांचो फायदो करून गेला जाल्यार तूं लोकांची हांगासर येवन प्रॉब्लम आहा ते सॉल्व कर. 2008-9 कितें तरी इंडियन म्हाका दिसता फर्स्ट टायम फॉर्म्युला 1 म्हणून जाल्ली, तेन्ना विजय मल्ल्या एक बरो इंडस्ट्रियलिस्ट आसलो तेन्ना तो जालो. हांवूय डायहार्ड फॅन आसलो तेचो फॉर्म्युला 1 रेसीचो. इनफॅक्ट त्याची फर्स्ट कार त्यांनी थंय लॉन्च केलेली, F1 म्हणून इंडियन टीम लॉन्च केली. आय वॉज प्राऊड मुवमेंट फॉर अस. आता जो मुर्मुगांवन जो येता पळय ही लर्नर रेंजची फॉर्म्युला 4 म्हणटात तेका. ह्यो गाडयो ज्यो आसात ते कमीत कमी म्हाका दिसता गोंयच्या खंयच्याच मनशाक ते परवडचो ना. अनिल साळगांवकर आनी चौगुले ह्या स्पोर्ट्सान वयचो ना. म्हणल्यार साळगांवकर आनी चौगुलेज जे आसात पळय तेंच्या कडेन पयसो आसा, आमी आयच्या डेटीन म्हणया, ते काय ह्या स्पोर्ट्सान वयचे ना. त्या गाडयेचो कॉस्ट आसा तो कमीत कमी एक धरया तुका 20 करोड आसपाक शकता, 30 करोड आसा. ताचो एक टायरच हांव 50 लाखाचो. म्हाजी परिस्थिती गोंयकाराची हांव म्हाजी सांगता, लोकांचे उलयना. गेली 10-15 वर्सां जाली म्हाज्या कडेन ज्युपिटर कॅश घेवपाक जावना. सो तुम्ही विचार करा, हे 50 लाखाचो टायर हाडपाक आनी म्हाका म्हाजे फुडलें आयुश्य घालोवचें पडटलें. पूण फॅक्ट खरी खबर मुर्मुगांवान हो स्पोर्ट्स घडटा. आमदार म्हणटा 15,000 लोक येवपाचो आहा. म्हाज्या खातीर वोटिंगाचो हिशोब 21,000 आमच्या कडेन वोटर्स आसा, तो म्हणटा 15,000 येतले. म्हटल्यार अर्धे लोक आतां आमचे सड्याकारांनी खंय वचपाचें, कित्याक 21,000 आमचे वोटर्स आसा, 15,000 तो म्हणटा गॅस्ट येतले. तांचे 5,000 जशें नितीनान सांगले 5,000 2,000 लोक गाडयो घेवन येतले, ते गाडयो खंय लायतले. म्हटल्यार एकूच रोड सर्व्हिस रोड आसा तो आमचो अंटार्टिका स्टडी सेंटरा कडेन आसा, तो त्या रोडाचेर सगळे लोक गाडयो पार्क करतले. म्हणटरी काय तोय रोड गेलो. आता विचार करा, माझ्या अदमासा प्रमाणे म्हाका दिसता 2 तारीख काय 3 तारीख कितें तरी ही मेजर रेस जावपाची आसा, आनी त्या दिसा आमचे तुळशी लगीन कितें तरी व्हडली दिवाळी येता. आता आमी हिंदू जाल्यार हेचेर पयलीं विचार करचो पडलो, ऊस हिंगा लावपाचे काय हेंच्या गाडयेक बांदपाचे. ते कळ्ळें तुका, ते हाडटले 20 करोडाची गाडयो. आनी मोर अबाउट हांव क्लेम करता, हांव व्हिडिओचेर उलयतां, ही जी गेम आसा पळय ही नॉट अ स्पॉन्सर्ड गेम, ही एक तरीचो कॅसिनो आनी जुगार. हांव सांगता, जे आमी गरीब आसा वचून ती 20 रुपयाचो मडको लायता पळय, तशे श्रीमंत आसा ते 20-20 करोड ह्या गेमीचेर घाले दितात. सो हे एक तरेचे स्कॅम, आनी स्कॅम इन मेकिंग. हांव कित्याक सांगता तुमकां, फुडें वयता कित्याक हांव म्हाज्या पेपरांनी वचोंक ना, कित्याक हांव पेपरान घुसपल्लो मनीस. परत कितें सांगता, कित्याक लागून सांगता पळय, आता हेचो जो अनाउन्समेंट जालो तो 28 काय 26 तारखेक प्रमोद सावंतान सांगले की बाबा हिंगा गेम जावपाची आसा आनी अरावंड 52 कोटी गोवा गव्हर्मेंट मोडपाचो आसा म्हणून. सो तेन्ना हांवें पयलें बारीकशें लक्ष घातलें. 52 कोटी म्हटल्यार व्हडलो अमावंट असो दिसलो म्हाका, कित्याक आमच्या हजाराचेर उलोवपाची संवय युजली. जाल्यार हेचो पयलीं हांवें ट्रॅक अंडरस्टँड केलो. सगळ्यात पयलीं जी तेंच्यांनी झोल केलो तो म्हणटा तो, ही सगळो जो ट्रॅक आसा पळय, फूल ट्रॅक जो आसा पळय, हो नेवी कंपाउंडेड प्रॉपर्टी आसा. आता ह्या नेवी कंपाउंडेड प्रॉपर्टीन हांवें 2 दीस पयलीं मुद्दम गेलो आनी हांव म्हटलें म्हाका गेटीत के अंदर फोटो निकालना है म्हणटालो. तो म्हणटालो नहीं निकाल सकते, ईद गेट ती फोटो नहीं निकाल सकते हैं. बोला हमारा इधर सिक्योरिटी है, तुम फोटो नहीं खींच सकते. म्हाका 3 क्वेश्चन विचारले, तुम कौन हो, तुम किधर से आए हो, फोटो क्यों निकाल रहे हो का म्हणून विचारले. जर म्हाज्यारके सादारण मनशाक जो सड्यारूच रावता, सड्यारूच जन्माक येयला आनी सड्यारूच मे बी घडी अतीत पावतलो खंय तरी,
पूण ताका तेणी 3 प्रश्न विचारले की तूं फोटो काडपाक शकना म्हणून. जाल्यार विचार करा, ही जी 20 करोडाची गाडी फाल्यां हिंगा धांवतली तेन्ना कितें ते ड्रोन घातले अशें शूटिंग करतले? ड्रोन घालचोच पडटलो तांकां. जिमी चीप म्हणून एक कॅमेरा असतात, अशे हँगरिंग जाता ते कॅमेरा घालचे पडटले. देर आर 30 to 40 कॅमेराज लायन अप जातले ईच अँड एवरी मुवमेंट कॅप्चर करपाक. ताका थंयच्यान सोडलो काय ते हिंगा सोडचे ना. हिंगा सुद्दां ताका ते व्हिडिओ कॅप्चर करून तुका थंय स्क्रिनीर दाखोवचें पडटलें तांकां. बिकॉज ती इंटरनॅशनल मॅच तो म्हणटा, पण आमच्या खातीर ते बाबूलालाचे खबरी हांव केन्ना लक्षांत घेयना, कित्याक तेचे सगळे ते भितर उडोवपाच्यो खबऱ्यो. परत मागीर रितसर गेलो फुडें, कॉन्ट्रॅक्ट तेंचो ऑन जालो. 30 तारखेक नितीन बाबान म्हाका दिसता ती पयली कंप्लेंट केली. एक 10 जाणां घेवन तो कलेक्टर गेलो, तेणी सांगलें ताका परमिशन ना म्हणून. हांव रितसर गेलो, हांवें 30 तारखेक एक कंप्लेंट केली. सगळ्यात पयलीं चीफ मिनिस्टराक मेळ्ळो. कॅबिनेट घेतलो खरो म्हाका, पूण थंय कोण नासलो. तेणी म्हटलें इनवर्ट करन चल मागीर पळयता म्हणून. तो पेपर खंय आसतलो तो म्हाका खबर ना. ते कॅबिनान खंय पडला आसतलो काय खुर्ची टेबल हलता म्हणून पॅकिंगाक घातला आसतो. तो 30 तारखेक घातलो, पण अजून पर्यंत म्हाका एकूय कॉल येवंक ना बाबा तुजें ऑब्जेक्शन कितें काय म्हणून. हांवें कोणाक विचारूंक ना हिंगा, पण आमचे जे ग्रुप जे आसलेलो पळय, ज्यांच्यांनी मे बी तो शंकर पोलजी आसत, सचिन भगत आसत, निलेश नावेलकर आसत, नितीन आसत, शेखर आसत, हांकां सगळ्यांक विचारून सांगलें बाबा हातून तुमकां कितें खबर आहा, हेची कंप्लेंट करपाची काय ना करपाची. तो तांच्यांनी सगळ्यांक सांगलें की आमकां मुर्मुगांवच्या जनतेक एक्चुअली काय फायदो ना हेचो. सो डेफिनेटली हेचेर कंप्लेंट करूंकच जाय. सो आमी रितसर ती कंप्लेंट केली. सो सगळ्यात पयली कंप्लेंट म्हटल्यार ती कंप्लेंट न्हू, हांव तें तुमकां क्लियर कित्याक सांगता, फाल्यां मागीर तुमकां घरा वचून जॅम पडोंक जाय हेणें एक्चुअली केलें कितें काय म्हणून. हें आमी ऑब्जेक्शन रेज केलें. ऑब्जेक्शन म्हटल्यार कितें आसता, म्हाका हें नाका. ऑब्जेक्शन म्हटल्यार हें म्हाका हें नाका म्हणून हांवें तें ऑब्जेक्शन रेज केलें. ताच्या उपरांत म्हाका 30 तारखेक केलो काय येवंक ना. परी आनी एक धक्कादायक गोश्ट जाली, ती 30 तारीख जाल्या उपरांत आतां हेंचें काम 1 तारखेकूच चालू जालें. हेंची दिवाळी चालू आहा न्हू, तेंचे 52 कोटीचे खबरी न्हू त्यो, आमचे ते हजाराच्यो भशेन न्हू त्यो. सो हेंच्यांनी 1 तारखेक गोवा गव्हर्मेंट म्हणटा परत एकदां. सो गोवा गव्हर्मेंटान एक टेंडर काडलो, एक काडलो 10 कोटीचो आनी एक काडलो 13 कोटीचो. हे 2 टेंडर म्हटल्यार 23 कोटी हिंगाच काबार. एक पेपरान, ह्या जे काळ्याचे ब्लॅक एंड व्हाईट पेपरान, न्यूज पेपराचे 23 कोटी काबार. कळ्ळें तुका. आनी हो कसलो आसलो टेंडर की तूं ह्या आख्खे रस्त्याक लेवलिंग करून तेचेर रोड करपाचो, म्हटल्यार डांबरीकरण करपाचें. आतां 23 कोटी अशें आमचें नशीब हें, 23 कोटी हे हिंगासर रस्त्यार डांबरीकरण करतले, पण ते आतां नशीब आमचें फुटलां की ते गाडी आमच्या खातीर न्हू, ते तेंच्या खातीर करतात. सो 23 कोटी मोडले. आनी हो टेंडर जो आसा पळय, हो बीड जावपाचो आसा. 8 तारखेक हो टेंडर ओपन जावपाचो आसलेलो. म्हटल्यार 1 तारखेक तेंच्यांनी दिले, 8 दिसान तो टेंडर ओपन जावपाचो. म्हटल्यार 9 आनी 10 तारखेक तेचें काम सुरू जावपाचें आहा. म्हटल्यार 9 आनी 10 तारखेक काम सुरू, तेंचे 60% ऑफ काम सगळें कंप्लीट केलेलें आसा. म्हटल्यार हे टेंडर फूल सेटिंगाचें टेंडर. हे जे 23 करोड जे उडयता पळय गोवा गव्हर्मेंटाचे सेटिंगाचे, म्हळ्यार हेच्या वयल्यान कळटा हे कोटी खातात, पूण लास्टाक खंय तांकां वचपाचें हेंच्यांनी निघात बोगद्यार. मे बी तो घडी आनी खंय ते दाबोली बी वयताच. हांव खरें सांगता, वायट दिसता उलोवपाक, अशें हांव केन्ना वैयक्तीक कोणाच्या बद्दल उलयना, पूण वायट दिसता कित्याक जेन्ना आमी जेंकां निवडून हाडटा पळय तेन्ना ते आमचें सोडून स्वताचें चिंतोंक लागतात, पोटाचे भरीचे कशें, खंय कितें कितें चल्लां तें खबर ना. आमी सगळे गोश्टीन म्हाका अशें दिसता की म्हाज्याच लायफान प्रॉब्लम आहा म्हणून हांव सगळ्यांक अपोज करीत आसता, पूण तो फॅक्ट आयज फॅक्ट हो उरतलो. हें करप्शन जें जातलें आनी हें मे बी घडटलें. आयज एक गोश्ट बरी घडली की हो जो आयज जी हिंगा जे लोक येयल्या हे म्हाज्या खातीर कोण येवंक ना. हे लोक येयल्यात तुमच्या जे लोकांनी कॉन्सिलरांनी आपयल्या, धर तूं पयलींच्या कॉन्सिलरान सांगलें आजी माजी सगळे कॉन्सिलर जितके आसात, 2-3 हिंगा चेअरपर्सन आसात, एक चेअरपर्सन ते म्युन्सिपाल्टीक सुद्दां खबर ना. कळ्ळें तुका की बाबा हिंगा गेम जावपाचें म्हणून. म्युन्सिपाल्टीचे सीओ विचारल्यार तो फक्त कचरो खवयतलो म्हणटा. आमकां कितें म्हणणें आहा, स्पोर्ट्स आमी हें करूंकूच जाय. आमच्या भितून आत्तां सांगलें सातोचकरान की 2000च्यान चालू केल्लो रस 200 प्रायजां जिखलेलो मनीस हांगा आहा. तुका त्या स्पोर्ट्साक तरी पॉलिटिक्सांनी ते लागूंक जायना. असल्यांक थोड्यांक कन्सिडर करून तांकां विचारून कितें जावपा आसलें. तशें ना, पूण एक विचित्र पद्दतीन सगळें करूंक वयता, हें जावंक जायना. संजय भाईन सांगलें, शेखरान म्हटलें, आमी त्या पार्टी वांगडा आसलेले, आमी त्या पार्टीन 3-3दा जिखून दिले, पण मुन्नान उलयलो. हें सगळें खरी गोश्ट आहा, पूण नाका जाल्लें आमच्या लोकांचेर लादप आनी फोर्सान लादप हें कोणाकच पसंद जावचें ना. शेवटी म्हाजे लोक आयकचे ना न्ही. म्हाका आपयलो थंय, तेन्ना पळयता जाल्यार पयल्याच धाकट्याक काय ना म्हटलें 100 लोक जमलेले. हांवें कोणाक सांगूं ना, कारण तेंचेच आसलेले, तेंचे ग्रिवन्स ती, तांकां दुख्ख जातालें, तांकां कितें त्रास जातलो कळ्ळा उपरांत ते जमले, आपचे जमले. 1 वरा भितर हांवें तांकां सांगलें की आमकां म्हणपा लागलें तूं सीएमा पर्यंत पावय. हांवें खरें तें सांगलें. हांवें खरें कितें उलयलें त्या मिटींग की म्हाजे हात बांदलेले आहा. हेचें कारण हांव आतां खंय ना. जेन्ना हांव ह्या पोझिशनार हांव तें एक्सेप्ट करता आनी ज्या पोझिशनार हांव आसलेलो तें हांवें एक्सेप्ट केल्लें, त्या भशेन काम केल्लें. एकच सांगता तुमकां,
हांव आसता जाल्यार हांगा रेस आनी हे हाडपाचो कोण चिंतूचो पासून नासलो, चिंतचोय नासलो, कारण हेच्या पयलीं असले खुबशे नाका जाल्ले करपाचे हांगा ऑफर येयल्ले. हांवें एक उतरान आमच्या तेन्नाच्या आमच्या बरोबरबाईक सांगलेलें की विनाकारण असले नाका जाल्ले हांगा करप ना. ह्या मतदारसंघ अशा जाग्याचेर आसा ज्या जाग्यार लागीं एक फॅक्टरी ना, जॉब दिवपाक कितें कांय ना. मुरगांव मतदारसंघार एक सायडीन आहा, आमकां फक्त पोर्ट एक आसा आनी त्याच्या भायर गव्हर्मेंट सर्वीस. आनी तुमकां खबर आहा हें हांव कित्याक सांगता तो, त्या पद्दतीन ह्या मतदारसंघात जशें म्हाजे कडेन जमलें तशें हांवें करून आमच्या लोकांक बऱ्यापैकी मदत करपाक प्रयत्न केलो. आतां ते गोश्टी जाल्ले गेले, तेका आनी कांय उलोवन फायदो ना. जेन्ना त्या लोकां कडेन हांव उलयलें ते म्हणपाले पात्रांव आमी कितें करपाचें, आमी वयल्या लेवलाक पावपाक. हांवें म्हटलें हांव सांगलां तुमकां, हांव एक्सेप्ट करता, हांव आयज ना जाल्यार म्हाका थंय पावपाक इल्ले डिफिकल्टी येवंक शकता. ना म्हणपाल ते आमकां तुजेर कॉन्फिडन्स आहा, तूं करतलो. जाल्यार हांवें तांकां उतर सांगलेलें हांव आनी परत कोणाक काय सांगचो ना. तुमी सगळे एकठांय जाया, खंयची पार्टी बिटी कोणाचें कांय ना, कारण तुमचे लोकलांचो इश्यू हो आनी तुमी सगळ्या लोकांक एकठांय करा. सांगल्या प्रमाणे तुमी आयज एकट्या लोकांक एकठांय केले. घरा कडले आसलेले कोण लोक आहा तेंचोय आमकां सपोर्ट आसतलो काय ना, आयज कोण हांगा पावना तेंचोय सपोर्ट आसतलो. हांगा आमी एक बारीकशी सिग्नेचर कॅम्पेन केला. आतां एक हांगासर एक 1000 लागीं एक सिग्नेचर जाले जाल्यार आमकां घरान भोंवोन जाल्यार ती संख्या 3000 पावोंक जाय. तर आमच्या थोड्या कार्यकर्त्यांनी, तुम्ही तुमच्या कार्यकर्त्यांनी, हो विशय तुमचो, तुम्ही तांकां घराघरात धाडून ती सिग्नेचर घेवची. आमी तयारी रावची की हे सीएमान येता म्हणून डायरेक्ट सीएमान डिक्लेअर करूं ना. सीएमान खंय डिक्लेअर केला आपूण येतलो म्हणून शेनवारा ना, तो प्रोग्राम कितेंय जावंक शकता. तर आमचो म्हाका तेन्ना त्या मिटिंगेक लोकांनी सांगलें की सीएम जर येवपाचो आसा जाल्यार प्रॉब्लम हांगा आसा, इव्हेंट हांगा जातलो. रवींद्र भवनान आमकां व्हरच्या पेक्षा रवींद्र भवनाच्यान हांगा अशें जर स्ट्रेट जर पळय तूं एज क्रो फ्लायज म्हणटा तशें जाल्यार हें डिस्टन्स हांगा 500 मिटर आसतलें, 500 मिटराचें. तर सीएमाक थंयच्यान हांगा येवपाक जाय हो रिक्वेस्ट हांव तुमच्या मतीन करूंक शकता. पूण जेन्ना सीएम येतलो तेन्ना सीएमाक हांव सांगतलो, जर तुमी ठरयलें सांगल्या प्रमाणे जाल्यार सीएमाक सांगतलो मातसो प्लीज सांजच्या 7 उपरांत यो, पण अर्धा वरा खातीर यो. 7 उपरांत येयलें की ही संख्या आमची 4 पटीन आसतली. ऑब्जेक्शनाक आसतली काय ना? ऑब्जेक्शनाकच आसतली ना. ऑब्जेक्शनाक, कारण आमी दुसऱ्या कडेन वचून खंय बसले जाल्यार आमकां ते काणी आयकचें पडटलें. आमी सरकार चलयला, हांव सरकारान आसलेलो, हे सगळे खबरी हांवें पळयला. मागीर बेश्टे आमी कोण फुडाकार घेता तेंचेर कोणी तरी डावट घेवचो न्ही, आमकां सगळें क्लियर आसपाक जाय. म्हणून तुमकां सांगता की तशें जर जालें जाल्यार म्हाजो सीएमाक बरे भशेन आमी सांगून रिक्वेस्ट करतलो की सीएम तूं मातसो यो, हे लोकांक मेळ, तुजेच मनीस ते. आनी तेन्ना हेच्या पेक्षा म्हणजे तुमी कितले जमोवंक शकता ते, कारण हो इव्हेंट नाका म्हणून तुमी सांगता आमचे कोणूच. आनी तुमकां बऱ्यापैकी ह्या सगळ्यांनी तारा हांगा बसला, सगळ्यांनी इतले एक्टिविस्टां सकयल सगळ्या कावन्सिलरांनी सगळ्यांनी ओपन हार्टेडली बऱ्या भशेन सपोर्ट केला. एकच गोष्ट अजून तुमी सांगलें की दादान सांगल्या उपरांत सगळें अपोज म्हणून न्ही, तशें पयलीं मिटींग सोंपोवच्या पयलीं एका आवाजान तुमी सगळ्या जमलेल्यांक तुमी थँक्यू म्हणपाक जाय, कारण तुमी आपयले तांकां आनी तुमच्या खातीर येयला ते. बरोबर न्ही? दोनूच व्हायकल वयतले, 2-3 तिसऱ्या वयर वचचें ना, तो फाटले कम्पीट करूंक येतलो. आणि ज्या प्रमाणे जी रेस लागतली तेतून देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सिडेंट हॅपनिंग. आणि सपोज एक्सिडेंट बाय चान्स जालो आणि एक ती गाडी सपोज कोणाचेर येवन पडली, ह्या सायड कोणाची घरा डॅमेज जाल्यार तेची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो जाल्यार त्याच्या बद्दल लोकांक कांयच खबर ना. जशें सांगलेल्या भाशेन हिंगासर सपोज गटर सपोज तेंच्यांनी पॅक केला, तो जर वॉटर फ्लो जाय जाल्यार सॉयल आसा ती सकयल्यान परत त्रासान पडटली लोकांची. देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हिल सपोज वीक जालो जाल्यार लोकांची लँडस्लायड परत जावपाची पॉसिबिलिटी आसा. जाल्यार बोगद्या वयले लोक शांतकायचे लोक, बोगद्या वयल्या लोकांनी केन्ना एजिटेशन करूंक ना, बोगद्या वयले लोक केन्ना झगडेक वचोंक ना, एकमेकाच्या घरान रावपी शांतकायेन रावपी. आनी ज्या परिस्थितीन जी शांतकाय हांगा स्प्रेड जाल्ली ह्या आमच्या गणपतीच्या आशिर्वादान आनी बोगदेसराच्या आशिर्वादान, जाल्यार आयच्या लोकांक एक डिस्टर्ब करपाक येयल्ले आसा. म्हणून तेचेर आमी पेटिशन केल्लें आनी पेटिशनान आमी खुबशे गोश्टी सांगले की इन्वायरमेंटा खातीर तुमचे कितें आसतलें हेच्या खातीर, जाल्यार नॉयज पोल्युशन जातलें, इट वील द अमावंट ऑफ द नॉयज वील बी व्हेरी डिझास्टर. प्लस देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ यंग भुरगीं आसा, जाणटेले लोक आसा, तांकां हेचो इफेक्ट जावंक शकता. आतां एज्युकेशन भुरगीं शिक्षणाक वयता, शाळेन वयता, तांकां डिफिकल्ट जातलें, तांकां शाळेन वचपाक, कॉलेजीन वचपाक तांकां डिफिकल्ट जातलें. जशें सांगलें की पार्किंग इज ओनली प्लेस वेर वी कॅन कीप अवर व्हायकल्स हियर, आनी दुसऱ्या जाग्याचेर हांगा ना. म्हणून आमी निशेध करता आनी ह्या निशेधा खातीर तुमी वांगडा रावचे आनी आमी तुमच्या वांगडा आसतले हे आमी तुमकां आश्वासन दिता. आनी मागता की बाकीच्या लोकांनी ज्या परिस्थितीन जो बोवाळ करता
तांकां दाखोवन दिवंक जाय की हो इव्हेंट हिंगा करपा सारको ना तो इट हॅज टू बी इन सम आयसोलेटेड प्लेसीर जाल्यार तेंकां हांगा कित्याक करपाक येता काय म्हणजे जेन्ना आमी विचारलें तें म्हणटना तेंच्यानी हांगा चूज केला बिकॉज दॅट वेरियस टर्न्स हॅज टू बी देर आर सो मेनी आफ्टर्स घेवंक जाय आनी ते ह्या टर्न्स घेवप आनी ती गाडी कशी वयतली आनी कशी फास्ट कितल्या हाचेर येतली त्याच्या बद्दल तेंच्यांनी कांय नॉलेज ना जाल्यार आमी आमदारा कडेन जशें सांगता तशें आमी मागता की आयज गोंयची परिस्थिती व्हेरी बिगड आहा गोंयची 35,000 crores गोंय पण डेप्टान पडलेली आसा रिकवरी जायना पयशे अननेसरी एक्सपेन्सीस करीत आहा जाल्यार आयजचे 52 crores सपोज येयल्ले जाल्यार ते आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाक केले सपोज रिहेबिलिटेशन ऑफ द स्लम एरियान तितून घातलेले जाल्यार खुबशे गोष्टी जावंक शकता आयज आमचे चिकालीम हॉस्पिटल पळय तितून कितें परिस्थिती आहा हांगासर डॉक्टर सारके ना फॅसिलिटीज सारके ना जाल्यार हांगा कितलीशीच प्रॉब्लेम जायता उदकाचे प्रॉब्लेम जायता जाल्यार हे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक हे पयशे मोडचे आनी गव्हर्मेंटान अननेसरी एक्सपेंडिचर करचे न्हू हो गव्हर्मेंट खाली इव्हेंट मॅनेजमेंट करता आनी लोकांचे पयशे त्रासान उडयता आयच्या परिस्थितीन जे नवे भुरगे जन्माक येतले ते 1 to 2 lakhs रीण घेवन जन्माक येता म्हणून आमी मागता निशेध करता की असले अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जे इव्हेंटार जाता ते बंद करचे आनी हो इव्हेंट आमी ऑब्जेक्शन ना पण आनी खंय तरी करचो पण रेजिडेन्शियल एरियान हो करचो न्हू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.